हो व्हिडिओ काडपा मेन रिजन की म्हाका जाणा जावपाक जाय एसो सिट्युएशन म्हजे बारबरूच जाता की तुमचे बारबर जाता ते. सो द थिंग इज हांव म्हज्या लायफान सुसेगाद जियेता, कोणाचे वाटेक वचना. ओके, जितलो म्हाजो फ्रेंड सर्कल आहा चंय आय एम फायन विथ दॅट. एंड इन बिटवीन दॅट सडनली कोण तुगे लायफान येता. सपोज तूं तांकां वळखता बट केन्ना एशे को उलोवपा वचना. ओके, ऑर दे आर कंप्लिटली स्ट्रेंजर्स मे बी. ती म्हगे लायफान येताय. ओके, आनी सडनली चॅट करपा लागताय. ओके, आनी बऱ्या भशेन उलोवपा लागताय. स्लोली ती तुका आपली सारकी गोड फ्रेंड एश कोत्ताय. इवन वाटेर मेळ्ळ्यार ती जाप बीन कोन्ना आसलेली. सडनली आफ्टर दीस फ्रेज ती जाप करपा लागताय बरे भशेन आनी बरे भशेन वळखुपा लागताय. एंड दीस गोज ऑन फॉर अबाउट 2-3 months. एंड सडनली हांव नोको तेंकां कितें जाता तें तेंचेर कोण येता तो हांगान और कोण तेंगे कान भरताय ते म्हाका खबर ना. बट देन दे सडनली स्टॉप चॅटिंग, दे स्टॉप टॉकिंग टू यू एंड तुवें मेसेज पासून केल्यार दे स्टार्ट इग्नोरींग. एंड द मेन थिंग जेन्ना आमी वाटेर मेळटा एकामेकाकू और आमगे आय कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना इवन हांवें जाप केल्या ती म्हाका एशको पळयता जशें की हांवें तेंकोडे तेंगे किडनी मागल्या भशेन सारकी होडकोण आसलेल्या भशेन कोत्ताय. आतां सांग म्हगे मिस्टेक कितें हितून? अरे कितें तरी रिजन आसपा जाय न्हू, कितें तरी रिजन आसपा जाय न्हू टू स्टॉप टॉकिंग. वियर्ड पीपल यार सिरियसली. हांव काय तुमचे पांयांको येयल ना फ्रेंडशीप करपाक. तुमीच येयलाय, तुमीच उलोवपा लागले आनी तुमीच आतां बंद जाल्या उलोवपाची. सी आय एम अ सिंपल गर्ल. म्हाका वाटेर मेळ्ळ्यार कोण म्हाका जाप केल्यार न्हू हांव खोशी जाता. हांवें तांकां जाप केल्या तेणें म्हाका परतून रिस्पॉन्ड करून जाप केल्या न्हू हांव खोशी जाता. म्हाका इतलें पुरो, म्हाका आनी कांय नाका तुमगेलें. प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात तुमचे बारबर एशे कोन्न जाता की चोली मी. आनी एसलो लोकांक न्हू म्हाका एकूच सेंटन्स म्हणपा येता, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर.